अरे मला सांगून झालं मला ना आम्ही किती झाले रिझाईन ते कारण यासाठी ऑलरेडी सांगून झालं रे हे पळय आता एक लक्षात घ्या की म्हाका पार्टीन आयलो हांव कारण हांव विनेबल कॅन्डिडेट आशिल्लो म्हणून म्हाका पार्टी भितर घेतिल्लो मनोहर भाईन म्हाका स्वता अप्रोच केल्लो आनी हांव मनोहर भाईच्या विश्वासाचेर हांव पार्टीन जॉयन जालो. आतां जालें कितें काय म्हळ्यार मनोहर भाई अनफॉर्च्युनेटली सीक पडलो आनी 2 वर्सां भितर तो एक्सपायर जालो. आमचो दोतोर प्रमोद सावंत तेन्ना सीएम जालो आनी म्हाका याद आसा की म्हजे कडेन लोक खुबशे येताले. चड तांचो प्रॉब्लेम आशिल्लो नोकऱ्यांचो जेन्ना प्रॉब्लेम आशिल्लो हांवें दर मिटिंगे भितर आनी दर मिटिंगे इवन आमचे पार्टी प्रेसिडेंट जेन्ना आयिल्ले ते सगळ्यांच्या मिटिंगे भितर हांवें एकच प्रश्न काडिल्लो की आमचे जे मायनिंगाचे सगळे भाव भयणी आसात तातूंत भितर तांकां तुमी मायनिंगचे बेगींतल्यान बेगीन सुरू करा. मनोहर भाई आसतनाय तोच प्रश्न सांगितलो. प्रश्न कितें आशिल्लो काय म्हळ्यार सुप्रीम कोर्टान तुमकां सांगिल्लें कॉर्पोरेशन करा आनी कॉर्पोरेशन करून चालू करा म्हणून मायनिंग. हे सांगलें आसतना सुद्दां आमचे आउट ऑफ 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज 12 ते 14 कॉन्स्टिट्युएन्सीज डायरेक्टली आनी इनडायरेक्टली मायनिंग अफेक्टेड आसात. म्हणजे मायनिंग ताचे भितर आसा ताचे भितर लायवलीहूड तांचो मायनिंगाचेर चलता. अशें आसतना सुद्दां आमी ते सुरू करूंक सोदना. आतां गव्हर्मेंटच्यो नोकऱ्यो आयल्यो. गव्हर्मेंटच्यो जेन्ना नोकऱ्यो आयल्यो ह्यो गव्हर्मेंटच्यो नोकऱ्यो 10,000 नोकऱ्यो ज्यो काडल्यो तातूंत भितर ज्या तरेन हांवें खुबशे जाणांची लिस्ट दिली. आमचे खुबशे म्हजे कडेन भुरगे येताले दिसाक म्हाका 5-5 तास फक्त नोकऱ्यांचे घेवन बसतालो. जे भुरगे येताले म्हजे कडेन तांचे सगळ्यांचे एक्सपेक्टेशन आशिल्लें की मये मतदारसंघाक जास्तीत जास्त नोकऱ्यो दिवच्यो. तर हांवें जे लिस्ट दिल्ले गेले तातूंत भितर खूब कमी नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो आमकां आनी पब्लिकाचें एक्सपेक्टेशन आसता की तुवेंच MLAनच करपाचें आसता म्हणून. तर पब्लीक कॉन्फिडन्स तुमचो देवपा लागलो. हांव पब्लिकाक सगळ्यांक सांगलें बाबा हे पळय आमचें लिस्ट हांवें तुका दाखयत आसा हे तुमच्या सगळ्यांची नांवां घालून दिल्या म्हणून. तर आतां ते इवन पोलिसाचें म्हणा हे म्हणा आमकां जाय तश्यो नोकऱ्यो मेळूंकूच ना कोणाक. इतल्याचेर सपूना हे आतां तुमकां आतां सांगा आतां तुमचो कोड ऑफ कंडक्ट सुरू जालो. 50% सुद्दां जॉब्स आमी भरूं शकूना. लोकां कडेन जेन्ना तुमी वता ते सगळ्यात पयलो प्रश्न करता तुमकां की आमच्या जॉब्साचें कितें आमच्या पोटाचें कितें. तर तुमचे मायनिंगाचेंच बरा. ताका चडशे लोकांचे ट्रक सगळे ताणें लोनाचेर घेतिल्ले आसा. खुबशे जाग्यांनी लोन्स घेतिल्ले आसा. जाता कितें काय म्हळ्यार तुमी ज्या पार्टीच्या विश्वासाचेर हांव आतां मनोहर भाईच्या विश्वासाचेर पार्टी भितर सरिल्लो तो पयलीं सारकी पार्टी म्हाका उरूना. म्हणटकीर म्हाका दिसलें की जर फुडें कितें डेव्हलपमेंट जर करपा जाय जाल्यार हांवें एक स्टेप घेवपा जाय जे करून फुडें ह्या माझ्या मतदारसंघाचो कितें डेव्हलपमेंट करूं शकता. तुमकां जॉब कितके दिल्लेले गव्हर्मेंट? हार्डली हे न्ही ते सामकेंच कमी. सो मिनिस्टर जॉब दिता म्हणटा काय मेरिटार पास जावपाचें आसता भुरग्यांनी? मेरिटार पास दिवपाचें आसता पण मेरिटाचेर पास जाल्यार तूं म्हाका सांग न्ही ते पुलिसाचेर पळय मरे तुज्या PIक ताका कितले मार्क्स मेळटा आनी तुका एका मनशाक 28 मार्क एका कडेन मेळटा आनी 99 मार्क दुसरे कडेन मेळटा. हांव ताका उलोवचो ना रे म्हाका तें उलोवपाचें ना. गोंयकारांचेर अन्याय जाला अशें दिसता तुमकां? डेफिनेटली जाला आशिल्लें. तेजो फुडलो स्टेप कितें आसलो तुमचो? हांव आतां MG पार्टी जॉयन जातलो कारण म्हाका दिसता की फुडलो डेव्हलपमेंट करूं शकतली ती पार्टी. केन्ना जॉयन जाता? हांव चड करून ह्या दिसा भितर फाल्यां नाल्यार परवा भितर जॉयन जातलो. तुमी उलयलेले सीएमा कडेन ह्या बाबतींत केन्ना? हांव उलयल्लें आसा. हांव स्वता पत्र दितालो न्ही. हांव म्हजें रिकमेंडेशन पत्र दिल्लें आसा. सगळ्यांक सांगिल्लें आसा. इश्यूजांचेर मयाचेर उलयले तुमी? हांवें दर मिटिंगेन उलयल्लें आसा. फक्त CMा कडेन न्ही हांवें पार्टी प्रेसिडेंटा कडेन उलयल्लें आसा. सगळे जितल्यो आमच्यो मिटिंगो जाताल्यो तितल्या भितर उलयल्लें आसा ह्या गोश्टीचेर. सिरियस नाशिल्ले तुमी? आतां कितें म्हणपाचें जावना न्ही. कॉर्पोरेशन कॉन्फिडन्सान घेतला तुमी? सगळ्या लोकांक कॉन्फिडन्स घेतला म्हणूनच हांव स्टेप घेत आसा. जितले लोकां कडेन गेलो ते सगळ्या लोकांनी म्हाका सांगलें की तूं बरी स्टेप घेत आसा म्हणून हांव ते सगळ्या लोकांच्या कॉन्फिडन्साचेर हांव फुडें सरिल्लो. पूण तुमी जिखले म्हणून परत भायर सरतले दुसरे पार्टीन वयतले? ना म्हजे बाबा आमी प्रिंसिपलाचे लोक आमी भायर सरतले प्रश्न. Sir, why it took so many years to get to know कि BJP is not doing your work? कित्याक इतले टायम लागला तुमकां? न्ही जॉब्स केन्ना आयले हे जॉब्स केन्ना काडपाचे सांग. हे जॉब्स काडपाचे 1 वर्ष 1.5 वर्षा पयलीं. आतां तुमचो तो हे लागलो कोड ऑफ कंडक्ट लागलो सगळें बंद पडलां मरे.
बंद पडल्या हे तुमकां आमकां खबर नाशिल्लें की बाबा तुवें 1 वर्सा पयलीं काडिल्लें जाल्यार सगळ्यांक नोकरी मेळटाशिल्ल्यो हे सगळे सॅटिस्फायड जातले आशिल्ले पूण हेल्थान सगळ्यांक मायनिंग कॉर्पोरेशन कुड हॅव स्टार्टेड लॉंग बॅक यू फील डेफिनेटली वाय नॉट सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा मरे तुका यू कुड हॅव स्टार्टेड द मायनिंग कॉर्पोरेशन लॉंग टायम अगो डिले कोणे केलं गव्हर्मेंटानं ते आतां म्हाका खबर ना तो दीस सांगा मरे विचारात सांगात म्हाका इंग्लिश हां वॉट